येरादारी खातीर खूब महत्वाचो आशिल्ल्या बोरये पुलाच्या जाग्यार नवो 4 लेन केबल स्टेड पूल बांदपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्यान केंद्र सरकाराक सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर केला। सुमार 1948 कोटी रुपया खर्च करपी 8 किलोमीटर लोटली बोरये, बांदोड्या आनी कवळ्या ह्या गावांनी जमनी संपादनाची प्रक्रिया पुराय जाल्या। 1986 वर्सा बांदिल्लो सद्याचो बोरये पूल खूब फावटी दुरुस्त जाल्ल्यान येरादारी खातीर आडमेळी येवपाक लागिल्ल्यान नव्या पुलाची गरज लोकांनी उक्तायल्या। बोरये जुवारी न्हंयचेर 4 लेन केबल स्टेड पुलाच्या बांदकामाचो मार्ग मेकळो जाला। भौशीक बांदकाम खात्यान सुमार 1948 कोटी रुपयांच्या ह्या प्रकल्पाचो DPR केंद्राकडेन सादर केला। राष्ट्रीय महामार्ग 566 चेर उबारपी हो पूल आणि जोड रस्ते मेळोन वट्ट 8 किलोमीटर लांब आसतलो। या प्रकल्पा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान निधी मेळटलो। 3 वर्सां भितर पुलाचे काम पुराय जावपाची शक्यताय आसा। मजगती लोटले, बोरये, बांदोडा आणि कवळ्या वाठारांतली सुमार 3.5 लाख चौखण मीटर जमीन संपादन केल्या। 1986 वर्सा बांदिल्ल्या सद्याच्या बोरये पुलाची स्थिती बिकट जाल्ल्यान दुरुस्ती खातीर बंद दवरचो पडटा। तशेंच अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर पूल बंद दवरचो पडटा। आता नवो पूल उबारलो जाल्यार फोंड्या, साश्टी तालुक्यांतली येरादारी अदीक सुरक्षीत आणि सुरळीत जावपाची अपेक्षा आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।